न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार। दिसभरात कितें घडलें, राजकीय सामाजीक मळार खंयच्यो घडणुको जाल्यो, तशेंच आज आयतार म्हणटना खंयची ग्रामसभा चड तापली हाचेर जो नियाळ आसा तो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दितात आनी ज्यो विस्तारान बातम्यो आसात त्यो आमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान दाखयतात। आतां आमी पयलीं वचुया डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। सुशांत। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय भाजपाचे वाटेर आशिल्ल्याची वावडी फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन पातळ्ळा। हाजेर राजकीय पावंड्यार बरी व्हडली चर्चा रंगल्या। हे विशीं भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हाका विचारल्यार तो म्हणटा भाजपाक विजयाची कसलीच गरज ना। भाजपा स्वबळाचेर दक्षिण गोंयची जी लोकसभेची सीट आहा ती जिखपाक समर्थ आशिल्ल्याचें गिरीराज पै वेर्णेकारान सांगलां। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की म्हापशाच्या पेडे जंक्शनाचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो आसा। जंक्शनाच्या क्रॉसिंगेचेर ट्रक एक टँकर उदकाचो अचकीत मदीं आयिल्ल्यान एका ट्रकान ताका धपको दिलो आनी ताच्या फाटोफाट उपरांत 4 गाडयांनी एकामेकाक वचून गाडी मोखली आनी ह्या अपघातात 6 जाणांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। मेजर इंजरीज कांयच ना, किरकोळ दुखापत जाल्या। ह्या 6 जाणांक जे आजिलोन भरती केल्यात आनी तांचेर खंय उपचार चालू आसा। आतां नेमको ह्या अपघातात नेमकी चूक कोणाची हेच कळपाक मार्ग ना। पुलिशेन पंचनामो केलो, फुडलो तपास सुरू आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। हालींच्या अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। आयज पेडे जंक्शनार अपघात जालो आनी हो सामको भिरांकूळ अपघात आसलेलो। 6 गाडयां मदीं हो अपघात जाल्लो आसा। 2 एक टँकर, एक ट्रक आनी 4 दुचाकी जावन आसा। आतां हो फुडली जी विस्तारान बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनान पळया। आतां आमी वचुया ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। आयची जी ग्रामसभा ती पिळगांवची, ह्या ग्रामसभेन एक विशय बरोच तापलेलो आहा की जी मानशेवेलो धोको आहा तो खूब देंवती आहा। ताका लागून तेजेर खूब एक्सिडंट बीन जाता आनी खुबशे एक्सिडंट जालेले आहा। सो थळव्यांची मागणी आहा की हो जो धोको आहा तो कमी करचो, नाल्यार कितें ते थंयसर एक्शन घेवची अशी आयज हितून एक ठराव घेतलेलो आसा। तशेंच दुसरी जी म्हणजे एक दुख्खाची गजाल आयज घडलेली आसा की दी गोवा हिंदू एसोसिएशनाचे तशेंच बांदोडे स्नेह मंदिराचे संस्थापक आनी गोंयचे सुपुत्र रामकृष्ण नायक हे आयज संवसार अंतारलेले आसा। हे जे दोनूय न्यूज आहा त्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवंक शकता। ऐश्वर्यान आमकां सांगलेले त्या प्रमाण पिळगांवची जी ग्रामसभा आसा ती बरीच तापली सारमानस ह्या विशयाचेर। आतां आमी मुखार वचुया गौरीशा कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। गौरीश। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीची काल म्हत्वाची बसका जाली। हातूंत मधुसूदन मिस्त्री हांच्या फुडारपणा खाला ही मडगांवां बसका जाली। तितून सगळ्या काँग्रेसीच्या व्हडल्या फुडाऱ्यांक आपोवणे आशिल्ले। मात्र जो एल्वीस गोम्स आसा काँग्रेसीचो फुडारी तेका ह्या मिटिंगेक आपोवणे नाशिल्ले। सो तेका लागून ते गोमंतक टीव्हीन तेजे कडेन उलोवप केलें। सो तेणी आपूण आपल्याक कळीत करूंक नाशिल्ल्याचें सांगिल्लें आसा। आनी खरो म्हटल्यार तो लोकसभा वेंचणुकेक इत्सूक असो उमेदवार आशिल्लो। तेका लागून तरी आसतना काँग्रेसीन तांकां आपोवणें कित्याक दिवंक ना हे अशें गुपीत अशी एक बातमी आसा। तर दुसरी बातमी अशी आहा की कारापूर सरवण हांगासर जी ग्रामसभा जाली तेका खूब कमी प्रमाणांत लोक थंय हजर आशिल्ले। हरशी ग्रामसभा बरोच तापता, पूण हांगाचे थळाव्यांचें म्हणणें अशें आसा की आमकां मुद्दाम जावन हे ग्रामसभेक कळयना। थळावे जे कितें विशय मांडपाक सोदता सो ते विशय आयकोन घेवपाक
त्या कारापूर सरवण पंचायतीची मनस्थिती ना अशें तांचें म्हणणें आसा. आमकां कळोवंक जाय आनी आमकां कळनासतना जे कितें इल्लिगल कामां जीं आसा ते करपाक सोदतात पंचायत अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच कोदाळ म्हणून एक थंय तळें आसा, थंय कितें तरी प्लांटाचो इशू आसा. सो त्या संदर्भातूय थळाव्यांनी थंय आवाज काडलो. हरशीं तुमी थंय कसली लागवण करूं शकता, म्हणजे माड रोवपाक शकता किंवा माडयो लाय अशें कितें पिकावळ घाला, पूण हेर ते शेतकऱ्यांच्या आड येयनासतना ते प्लॉट उबारू नाका अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सो अश्यो 2 बातम्यो आसा. गौरीशानय आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातमी सांगलेली आहा. आणि आता वचूया आमी दिप्ती कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. दिप्ती. उषा आयज वेलिंग प्रियो कुंकळेची ग्रामसभा जाली आनी हातून जायांचे मळे जे जळपाचो म्हणजे उजो लासून तांचो नाशाडी करपाचो हो जो विशय आसा तो गोमंतक टीव्हीनूच मुखार हाडिल्लो. सो ह्या विशयाचेर बरीच म्हणजे ग्रामसभा तापली, कारण फुलकारांचे मतान तांच्या पोटार कोण तरी पांय मारपाचो यत्न करता आनी हाचेर बुधवार मेरेन येता ते कारवाय करतले अशें आश्वासन जें आसा तें सरपंच हर्षा गावडे हिणें दिल्लें आसा. सो जर हे जे तिणें आश्वासन दिलां तें पुराय जायना जाल्यार ते पंचायती मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली आसा. तुमकां ही बातमी गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तशेंच पळोवपाक गेल्यार आनीक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे बार्शे आनी खोला पंचायतीच्या शिमेर येवपी जे फीश मील आसा ताका थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो आसा. आनी फाटले कितलेशेच दीस जाले हो जो विशय आसा खूब गाजपाक लागल्या, कारण इतलें आसा की थंय जे न्हंय आसा त्या न्हंयच्या उदकाचेर पिकावळ तशेंच लोकांचें सदचें जिवीत चलता. आनी समज हो फीश मील येयलो जाल्यार तें उदक दुशीत जातलें आनी लोकांच्या जिविताचेर हावळ येतलो. म्हण तेमी मागणी केल्या की सरकारान योग्य निर्णय घेवचो आनी हो फीश मील तेंच्या गांवांत हाडचो न्हू अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आतां ह्यो आयज पुराय दिसभरांत खंयच्यो घडणुको घडल्यो तशेंच ग्रामसभा तापल्यो ह्यो तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.